आयज एक 3 दिसां पयलीं आमची मुरमागांवची जी आमची सगळी भयणी आसा तशेंच श्रद्धा आमोणकर आनी तेंच्या बरोबर आमचे कावन्सिलर एक्स चेअरपर्सन तेंच्यांनी सगळ्यांनी जो मुरमागांवसून जी BJPची महिला आसली तांकां आव्हान केलेलें आनी तांकां सांगलेलें की बाबा तुमचो जो पयलींचो मिनिस्टर आसा जो रिजायन जालो एक कांडाक लागून आनी ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कसलो कांड तो आनी आयज जेन्ना त्याच मनशाक जेन्ना टिकेट दिल्लेली आसा आनी जे ते उलटे आमचेर आरोप करता की हे बाबा सत्य ना म्हणून सो आमी ताका चॅलेंज केलेले जेव्हा तेणें दामोदर सोमारदीस जो दामबाब जो आमचो ग्राम देवता आसा देवळान येवन तेणें सोपूत घेवचें म्हणून ताका टायम दिलेलो 12:30 बट तो अजून पर्यंत हांगा देवळान येवलो ना तेजे सपोर्टर येवना ना तेजी फॅमिली येवना। आयज हांव म्हाजे फॅमिली आसा म्हाज्या बरोबर म्हाजे सपोर्टर आसा आनी दामबाबा कडेन नाल्लाचेर हात घेवन आमी सोपूत घेतलेलो आसा। जे कितें हांवें तेजे एक्सपोज केल्लेलें आसा जे कितें हांवें तेजे लोकांच्या समोर हाडलेलें आसा जो तेजो कांड तेजो एक्सपोज केल्लो आसा हो कांड सत्य आसा म्हणून आमी शपथ घेतलेले आसा। कित्याक हांवें जे उलयलेलो आसा ते आयज पर्यंत खरें उलयलेलो आसा आनी म्हाका दिसता देवाच्या वयर खंयचोच कोर्ट ना। हो म्हणटा जज म्हणटा देव म्हणटा तो सगळ्यांक लास्ट आमचो सगळे जाण देवाक म्हणटा ते भियाता। तूं पुलिसांक मॅनिप्युलेट करूंक शकता गव्हर्मेंट मशिनरी यूज तूं ज्युडिशरीक सुद्दां खंय तरी मॅनेज करूंक शकता बट देवा कडेन तूं कोण फट उलोवंक शकना। आनी आयज आमी देवाक साक्षी दवरून आमी देवा कडेन प्रणाम जाल्लेले आसा आनी तेचो सपूत घेतलेलो आसा। जे हांव आयज पर्यंत उलयलां ते खरें उलयलें आसा। तेज्या जर मनान जर मात सुद्दां खोट नासली आनी तो खरें उलयता म्हणून आपूण सांगपाचो आसलेलो जाल्यार तेणें येवन हांगा सपूत घेवंक जाय आसली। आयज तो हांगा येवना हेज्या वरसून तुमकां कळटा आनी मुरगांवच्या जनतेकूय हांव सांगपाक सोदतां कितें बाबा ताका तुमी विचरा तो कित्याक येवना सपूत घेवपाक। जर तेणें हो कांड करूना जाल्यार तो कित्याक येवना देवाच्या समोर जाल्यार तेणें सांगचें बाबा आपल्यान कांड केला म्हणून आपल्या तोंडान सांगचें इशू काबार करुया। सो आयज पर्यंत तो कितें सांगना बाबा आपल्यान केला काय ना हेवूय सांगना। तो गव्हर्मेंट मशिनरी घेवन पुलिसांक घट धरून टिकेट मेळोंक जाय म्हणून आदले दीस ताका ते म्हणटा कितें केस आमी डिसमीस करता। सो अशी इश्यूज जाल्लेले आसा। सो लास्टाक तुमकां खबर आसतलें सगळे जनतेक खबर आसतलें हांगा जे आसा आमचे सगळे मुरमागांवच्या लोकांक कितें आमी देवाक म्हणटा ते सारके भियाता। लास्टाक देवाच्या फुड्यान एक सपूत घेवपाक लागून जर मात तरी म्हाज्या मनान खंय तरी खोट आसली आनी फटींगपणां आसली जाल्यार म्हाजे कडेन इतली म्हाज्या फॅमिलीक घेवन हांव केन्ना डेरिंग करपाचो न्हू इतलो देवा कडेन फट उलोवपाचो। आयज जे देवा कडेन सपूत घेतलेलो आसा नाल्लाचेर हात धरून हांवें सत्य उलयलें आसा खरें आसा। जे आयज पर्यंत हांवें जे प्रेसाच्या माध्यमांतसून ह्या जी हांवें कंप्लेंट फायल केलेली आसा जो ताका एक्सपोज केलो आसा ते सत्य आसा म्हणून हें सांगपाक लागून हांवें आयज देवा कडेन येवन हांवें हें केल्लेलें आसा।